कोकण रेल्वे पुलिशेन केले कागाळीची दखल घेऊन रेल्वे रुळाच्या दुपट्टीकरणा आड आंदोलन केल्ल्या 4 जाणांक आरोपपत्र दिला। मडगावच्या प्रथम सत्र न्यायालयाची न्यायाधीश अंकिता नागवेकर हांणी हे आरोपपत्र दिले। ही भूंय फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरप हीच आमची भूमिका असून हे आंदोलन ह्यान फुडें चालू उरतले अशें सांगले। कितलेय गुन्यांव दाखल केले तरी आमी फाटीं सरचे ना अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। चारूय आंदोलकांक तेंको दिवपा खातीर 100 कार्यकर्ते न्यायालया भायर हाजीर आशिल्ले। हातूर आमदार वेन्सी वेगस आनी युरी आलेमाव हांचोय आस्पाव आशिल्लो। सिलेक्टिव्ह पळय हे नोटिसा पळय धाडला आनी हे प्रोजेक्ट पळय येता आमी 2016तल्यान हो फाटी आसा। सो आमी कितें सांगता हे 3 इयर प्रोजेक्ट पळय आसा हो पोलाक लागून येयलो आसा आनी हे कांय लोकांचे हिताचेर प्रोजेक्ट ना। आतां हे केसीस पळय घालप आमी जे सेलिब्रेटेड B.R. आंबेडकर येदो व्हडलो प्रोग्राम जो आसा जो CMान काडलेलो आसा पणजे, पूण वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द ओन फाउंडेशन वीच इज मेड बाय B.R. आंबेडकर। आमी कोणाचेय केस घालता, विंडिक्टीव जाता। हो जो प्रोजेक्ट पळय आसा आमी सरकाराक परत सांगता की कोणाक फायदो आसा, हे गोंयच्या लोकांचे फायद्याक आसा नाल्यार गोंयचे सरकाराक फायद्याक आसा नाल्यार कोणाक फायद्याक आसा ते आमी सांगचें पडटा।